वाड्या वयले जे कोण आसलेले सुजीत बोरकर आणि इतर चाची म्हणटा तेंच्यांनी हो जागो दिलो तेंच्या खातीर खरें खरेंच देव बरें करूं म्हणटा ती तेंच्यांनी जर आमकां हो जागो दिवंक ना जाल्यार हे प्रकल्प जावंक पडचो नासलो पूण आतां लोकां कडेन मागता की जी आमी रिनोवेशन आमचो दाजीबाई करता ती वेवस्थीत तेंच्यांनी सांबाळून घेवची ताका ग्रिल्स आसतले ताका वयर शेड आसतले सगळे आसतले जेणे करून ती तळी सुंदर उरची अशें लोकांनी ती आपुणून सांबाळूंक जाय काही ते गोष्टी कितें हांगा वायट जाता त्यो घडोवंक दिवची न्हू कित्याक हांगा विघ्नहर्ता बुडटा जो पुजता आमी पुजेक लायता तो विघ्नहर्ता हांगा बुडोवंक येतलो तेजे खातीर सगळ्यांनी हो मेळोन हो जागो निवळ दवरपाचो आनी जे सुशोभीकरण जे रिनोवेशन केला तेजेर खरोखरच आमदार श्री दाजी सालकर यांचं लोकांनी ताजी ती जबाबदारी घेवची जेणे करून हांगा कांय गलिच्छपणा ही जावची न्हय ते आसा ते सारकें मेंटेन करून वर्सान वर्स गणपती विसर्जन करपाक हांगा तुमकां ताजो बऱ्यान बरो उपयोग जावचो कोणाक हांगा बसपाक दिवचें न्ही कोणाक हांगा कांय आतां आयज भुरगे आमी पळयता की न्ही हे बाटल्यो घेवन ते घेवन बसतात तांकां कांयच हें करपाक दिवपाचें ना ही तुमची जबाबदारी काम करून दिवपाचें आमचें आमदाराची जबाबदारी आमदार ते पुरेपूर तुमचें सगळें आयकतलो आनी आयज पर्यंत आयकत आसा तेन्ना हांव समजता हें काम एक तुमच्या वाड्या खातीर एक बरें काम जाता फक्त इतलीच जबाबदारी घेया की तळी ती तुमी राखतले आनी बरे भशेन तुमी ती मेंटेन करतले देव बरें करूं सो आमकां गणपती विसर्जन खातीर आमकां एक प्रॉपर जागो नासलो पूण आयज आमी इनॉग्रेशन करता आनी एक बरें ब्युटिफिकेशन करून दिता म्हणून सगळो श्रेय वयता आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सराक कित्याक तो एक बरो इनिशिएटीव घेवन हांगा काम केलेलें आसा आनी आतांच न्हू कित्याक म्हाजो हो वॉर्ड नंबर 19 आनी हांव रावता म्हाजो वॉर्ड 18 थंय खुबशीं कामां जालां पूण हांव पळयता की हांगा 19 वॉर्डान खूब कामां जावंक ना पयलीं कितले वर्सां जालीं हांगा जावंक नासलें कामां सो हांव पळयता की दाजी सरान हांगा जसो MLA जावन तेणें पयलें की हांगा कांय काम जावना सो तेणें हांगा हात घातलो आनी स्टार्टींग पयलीं हांगा लायटीचे प्रॉब्लम आसलेले सो हांगा लायट्यो घालून दिली तेजे उपरांत हांगा मेन जो प्रॉब्लम आसलो तो सिवरेजीचो प्रॉब्लम ते सुद्दां सरान घातले आनी थोडे सेंटर इनोग्रेशन सुद्दां जावपाचें आसा तशेंच हांगा एक मेन हें आसा नल्ला आसा ते सुद्दां सरान काम घातलां आनी ते थोडे दिसान बी ओपनिंग जातले टेंडर बी सगळो जाल्लो आसा सो हे खुबशे डेवलपमेंट काम चालू जायत आसा आनी आयज बी ओपनिंग जाला म्हणून हांव सगळे लोकांक रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळे पेशंट धरा कॉपरेट करा तें आज काम जाल्लें आसा त्या खातीर खूब उमेद भोगता ह्या सगळ्यांच्या जाणट्याच्या आशिर्वादान आनी ह्या भुरग्यांच्या उमेदीन आनी प्रयत्नान ह्या वाठारा भितर बऱ्यो गोश्टी जायत आसा आनी हाजेय फुडें जातल्यो हेज्या खातीर आमचो कावन्सिलर जावं नाल्यार मनोज जावं नाल्यार विशाल जावं हे प्रत्येक गोश्ट जातीन लक्ष घालतात पयलें कितें जातालें की कोणूय जातीन जेन्ना लक्ष घालना कोणूय न्ही हांव पसून सपोज खंयच्याय जातीन लक्ष घालना तें कामां जावंक शकना पूण हे जेन्ना जातीन लक्ष घालता आनी कावन्सिलर आनी आमदार जेन्ना एक कॉर्डिनेशनान काम करता नाजाल्यार कार्यकर्ते कॉर्डिनेशनान काम करता जाल्यार खूब बऱ्यो गोश्टी जाता आनी त्या खातीर आज हांव मनोजाचे बाकीचे सगळे अमय हांचे सगळ्यांचे मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी वाड्या खातीर जो वावर करतात डेफिनेटली वाड्याकारूय तुमचे बरोबर तशेंच रावतले आनी हाज्याकून बरें करपाचे तुमी प्रयत्न करचे.